हो सलीम भगवालाचेर FIR जायना आनी तेजे उपरांत तेणी थंय अटॅक केलो. आमचो MLA आशिल्लो, लोकल आतोलवाद आशिल्लो, तुळशीदास थंय गेल्लो आसतना तेका MH गाडी गावली थंय, जी आख्खो ट्रक भरून येयल्लो आशिल्लो. ते विचारपाक गेलो जाल्यार तेका हो काल हो तो डायरेक्ट पिल्ले सांगता की तो तेणें विटामीन A मागपाक गेल्लो म्हणून. हय, तेका कोणें अपॉयंट केल्लो रे थंय? तेका सलीमाक खंय कितें आहा तुमचे ऑफिशियली कितें आहा तें दाखोवची मरे डायरेक्ट पिल्लेन. आनी गिरीश पिल्लेनी सांगचे, गिरीश पिल्ले आयलो मरे थंय त्या दिसा तेजेर अटॅक करता आसतना थंय तेका तेच सांगतालो मरे तो इसको काट देगा म्हणून. आनी सरकार भुमिका कितें घेता पळयता मरे, मुगी रावन पळयता. आनी हेजेर जर रामा काणकोणकर उलयलो जाल्यार तेजेर FIR जाता. हा, आनी असले क्रिमिनल एलिमेंटाची तुमी कोणाची वाट पळयता रे? तो तांकां कट करीसर वाट पळयता तुमी? गांवांक घेवन जायत, पंचायती घेवन तो घेराव घालून जायत, डायरेक्ट धमकी दिता. बट तुमची पुलीस थंय फुडें आसून सुद्दां तुमी वाट कितली पळयता? गांवची लोकांची तो कत्तल करतलो आनी तेन्नाच मागीर ताका अरेस्ट करतलो तुमी. अजून तेजेर FIR कित्याक जायना रे? आतां 2 दीस पयलीं सांकवाळे पंचायतीन मिटींग जाली आनी तेज्या 1 दीस पयलीं म्हाजें ऑपरेशन जालें. जायत जाण विचारपाक लागले की नारायण खंय गेलो काय म्हणून. नारायण खंय गेलो तो हांव आतां तुमकां तरी आसतना हांव कित्याक बायट दिवपाक येयला की जे जगाक पावपाक जाय, लोकांक जे फॅक्ट कितें आहा तें कळपाक जाय म्हणून आयज हांव मिडिया फुडें येयल्लो आसा. स्पेक्ट लावन सुद्दां हांव मिडिया कडेन उलयता. कित्याक हो जो आतां पयर रामाचेर जे पळय काल पळय FIR जालो पळय न्हू, तेजे वयल्यान इश्यू लागून म्हाका हें उलोवचें पडटा. कित्याक जो रामा काणकोणकर आहा पळय न्हू, आमच्या ईच एंड एवरी जे पळय इश्यू आहा गांवचे तेका लागून तो धांवून येतालो. आनी ह्या मनशाक जर आयज आमी सपोर्ट करपाक जर फुडें सरना जाल्यार आमच्या असल्यांनी मनीसच आसपाना. कित्याक जो मनीस आमच्या कसलेय वायट बऱ्याक आयज धांवून येवन आमचेर तो उलयलेलो आसा. आनी जे कायद्याचे भायर वचून जे पळय घडटा तेजेर तो सदांच आवाज काडटालो. तेका लागून हांव उलोवपाक येयल्लो आसा. आतां इश्यू खंयच्यान जालो? हो सलीम भगवाले पंचायतीक गँग घेवन येयलो. गँग घेवन येयलो कित्याक? जे ओपोजिशन पंच मेंबर आसा दोगूच जाण आसा, एक तुळशीदास आनी दुसरो तो मावरेलो, हेंचेर अटॅक करपाक लागून तो गँग घेवन येयलो पंचायतीक. आनी एकूच इश्यू घालपाक लागलो की आमगेली 3 म्हयन्याची बिलां हाडून दवरली तेणी. आतां ते सलीम भगवालेक पयलीं सांगपाक सोदता हांव, बाबा तुका सांकवाळे पंचायतीक अपॉयंट कोण केलो? तूं जे गार्बेज पळय आपूण सुपरवायझर म्हणटा आनी तो डॅरिक वालीस, तो डॅरिक पिल्ले जावन आसा आतां, तेका विचारपाक सोदता हांव. हेज्या पयलो नारायण गजानन नायक हो गार्बेज नारायण म्हणून फेमस आसा, तेका तुमी सुपरवायझर केलो म्हणून अशी कितली जाण सुपरवायझर केल्या. दुसरो अंबूज धवार म्हणून आसा. मागीर गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर कोण तुमगेलो? हो सलीम भगवाले म्हणटा पळय न्हू, हो थंय पयशे दिना म्हणून मागीर तो सांगता, मिडियाचेर सांगता, बायट दिता सांगता की आपल्याले म्हयन्याक 15 लाख जाता म्हणून. हांव सरकाराकूय विचारपाक सोदता, तसो आमचो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनोकूय विचारपाक सोदता, बाबा सांकवाळे पंचायतीक 15 लाख रुपया मोडपाक एप्रुवल कोणी दिला? हेका सलीम भगवालेक 15 लाख रुपया दिवपाक एप्रुवल कोणी दिल्ले आसा? व्हिडिओन दिल्ले आसा, डायरेक्टरान दिल्ले आसा, काय सरकारान दिल्ले आसा, काय तुवें दिल्ले आसा? हेजेर पयलीं तुवें थोडे विचार करचो आनी हेजेर थोडे पाठपुराव करचो, जेणे करून तुकाय कळपाक जाय बाबा हे 15 लाख रुपया मोडटात पळय न्हू, हे कोणाले मोडटात? आयज आमचे पब्लिकाचो पयसो, हो पब्लीक टॅक्स पेयराचो पयसो, आनी हो गैरमार्गान मोडटा म्हणून हे तुगेले ऑडिट इन्स्पेक्शन, सेंट्रल ऑडिट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सांगता, जो 2024 जालो. हितूंत तेणी डायरेक्ट सगळे जे पळय पंचायतीक फ्रॉड जालेले, फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट, हे गार्बेजी नांवान जे करोडांनी लूट पळय चलयल्या न्हू, हे ऑडिट इन्स्पेक्शन रिपोर्टां सगळी बरयलेली आसा. आनी हेजेर डायरेक्टराक तशें व्हिडिओ गव्हर्मेंटाक कळयलेले आसा हेंचेर एक्शन घेवची म्हणून. पूण हें घेवपाक तुमकां ताकना. आनी दुसरे वाटेन डॅरिक वालीस आयज हो गब्बर जावन थंय सांकवाळे पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच म्हणून बसलेलो आसा आनी सरपंचा घर बसून दवरलेले आसा. तेज्या पयलू गिरीश पिल्ले चलयतालो. आतां ते गेला, तेणे गिरीश पिल्ल्यान हे डॅरिक पिल्लेक केला. अशें करून हे आयज पंचायत लुटपाक बसलेले आसा. आनी कालचे मिटिंगेक जवळ जवळ 64 लॅक्सांची बिल येयले आनी तितूंतल्यान होच सांगता आपल्याला 3 म्हयन्याची म्हणटा तो बिल उरलेल्या, म्हयन्याक म्हणटा तो 15 लाख, म्हयन्याक 15 लाख जाल्यार 3 म्हयन्यात कितें जालें? 45 लॅक्स रुपया हेगेले एकट्यालेच जाले सलीमाले. एका डॅरिक वालिसाक विचारता हांव, तुगेले घरची रे ती पंचायत, तुमी आयज जो पळय वागणूक जे पळय पंचायती बसून करता पळय न्हू, तुमची घरची जाल्ल्या भशेन चलता मरे. तुगेले पर्सनल एसेट जाल्ल्या भशेन तूं पंचायत चलयता मरे. तूं मिडियाक बायट दिता सांगता की 4 डिसेंबराक मिटींग जाली म्हणटा तूं. तुगेली आख्खी लायव्ह गेल्ली आसा मिटींग, जी मिटींग जावना
तुवें थंय बूक पिल्ला म्हणून चल मिटींग ना कॅन्सील म्हणून तूं उठून तुगेलें स्टेटमेंट आसा रिकॉर्ड आसा की मिटींग कॅन्सील म्हणटा तूं आनी परतून तूं जेन्ना ही कालची मिटींग जेन्ना एजेंडा काडटा जाल्यार तूं ते मिटींगेक घालता 4 डिसेंबराची मिटींग कन्फर्म करपाक मागता आनी कन्फर्म म्हणून हेजेर जर ते ऑपोजिशन मेंबर जर थंय तुका डिस्कशनाक येता जाल्यार तूं कितें सांगता मिटींग जाली म्हणटा तूं आनी कालची परतून जी मिटींग जाली पळय न्हू तितूंक ते म्हणटा डिबेट करपाक मिटींग म्हळ्यार कितें मिटींग म्हणल्यार जे तुगेले एजेंडाचेर जे पळय कितें हाडटा पळय न्हू तितलें तें डिस्कस जावपाक जाय तेजे डिबेट जावपाक जाय तेजे डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करपाक जाय कालची मिटींगेक तुगेलो जर एटिट्यूड पळयलो जाल्यार तूं हिटलरूच उलयतालो मरे थंय तूं एकटोच उलयतालो म्हणजे तुगेली घरचे रे तुगेले फॅमिलीची पंचायत जाल्ल्या म्हणजे तूं उलयतालो मरे थंय काल कितें उलयतालो तूं लास्ट सुद्दां तुवें उलयला चल काबार मिटींग सगळे म्हणटा तो इन्स्पेक्ट एन इश्यू म्हणजे तुगेले बापायन बी पंचायत बांदून दवरले आनी तुगेले फॅमिलीचे सगळे मेंबर जाल्ले आसा अशेंच मरे ते पंचायतीक आनी ऑपोजिशन जे मेंबर आहा पळय न्हू तांकां वॅल्यू कांय ना आनी हेका लागून तुवें त्या सलिमाक तांकां धमकोवपाक हाडलेलो काय तें तो जिंदा गाड तेका म्हणल्यार कितें रे आनी हें उतर उलयल्यार सरकाराक दुखलें आनी जो मनीस क्रिमिनल एलिमेंट आसून येवन थंय पंचायती दादागिरी करता तेजेर पुलीस भुमिका कसली घेता रे पुलीस भुमिका कसली घेता रे पुलिसा प्रेसिडेंट फुड्याक तो थंय जिंदा गाड तेका म्हणटा आनी हो वोटर न्हू कोण न्हू ना हो पंचायतीचो कॉन्ट्रॅक्टर ना पंचायतीचो हो ऑफिशियली सुपरवायझर न्हू ते डॅरिक पिल्लेन ना डॅरिक वालिसान दाखोवचे बाबा ताका ऑफिशियली आमी अपॉयंट केलो म्हणून 15 लाख ताका दिवपाक तुमकां इतली ऑथॉरिटी कोणी दिली रे ताका हे आतां तेजेर येता तुका हो सलीम भगवाल्याचेर येता एका 2020 हे सलीम भगवाल्याचेर हेजेर जुवारी एग्रो हे दी व्हडली जुवारी आयज तुमी जुवारी त्या जमनीचेर लुट्टा मरे ते बसून तेच जुवारीन आयज तेजेर कंप्लेंट केल्लो की हे झरीक झरी म्हणटा ते MS कॉलेजी कडेन तेकोन जो तेंचो कंपाउंड आयलो पळय न्हू थंय तेजे 2020 तेणें आख्खी तेंगेली प्रॉपर्टी गार्बेज जी आख्खे जगावयलो एकटें करून हाडटालो आनी तुमी ताका कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून केल्लो तेन्ना नॉमिनेट केल्लो तो हाडून तेंगेली प्रॉपर्टी घालतालो आनी ते पावसाच्या दिसांनी ते सगळे तेंगेलो कंपाउंड सगळें मोडून येवन आख्खे रस्त्यार पावलेली आनी ते जाले नंतर तेणी जुवारीन तुमचे कडेन तेजे रितसर कंप्लेंट केलो हे सलीम भगवालाची तुमी एक्शन घेवची म्हणून आयज तुमचेच पंचायतीचो कॉन्ट्रॅक्टर जावन तो आमची प्रॉपर्टी गार्बेज इलिगली डंप करता आनी तो ती डंप करता आनी तुमचे कडेन पयशे घेता म्हणून पूण तुमी तेजेर ठराव कितें घेतलो पंचायतीन डायरेक्ट पिल्लेक सांगता आनी गिरीश पिल्लेक सांगता डायरेक्ट वालिसाक सांगता पंचायतीन ठराव कितें घेतलो तेजेर आमी FIR रजिस्टर करतलो म्हणून आजून सुद्दां कित्याक FIR रजिस्टर जालो ना तेजेर ठराव घेतलेलो मरे तुमी रेजोल्युशन अनयुजली घेतलेले मरे तेजेर FIR रजिस्टर करून तेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून हें तुमचे कडेन करपाक जाय तेजे उपरांत तुमकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड 2021 पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान नोटीस येता ताका शोकस काडटा सलीम भगवालेक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड की हो आख्ख्या आमच्या मारमाव तालुकाक आख्ख्या जमनीचेर व्हरून डंप करता म्हणून तेजेर वेर्ना पोल्युशन कितलीशे कंप्लेंट आसा मरे तो गार्बेज कलेक्ट करतालो आनी थंय कोमदाल प्रॉपर्टी वेकट जमीन आहा थंय डंप करतालो म्हणजे शेकड्यांनी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेजेर इन्स्पेक्शन करून ताका सांकवाळे पंचायतीक कळयलो आनी BDO कळयले डायरेक्टराक कळयले एका हे सलीम भगवाले जो सांकवाळे पंचायतीक कॉन्ट्रॅक्ट करता पळय न्हू तुमी दिला ताका इमिजिएटली ब्लॅक लिस्टान घालची म्हणून आनी तुमी तेजे वयल्यान ताका शोकस काडले ताका नोटीस धाडले आनीक इतली सवली करून सुद्दां तुमी ताका ब्लॅक लिस्टान घालिना मरे म्हणजे हो जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ताका शोकस काडलेले ते दामले मरे कितले विटामीन M पावले रे डॅरिक वालीस आतां सांग मरे तूं काल ते ऑपोजिशन सांगता मरे तुका कितले विटामीन एमाची बंडल पावले तूं काल सांगता तो सुपरवायझर म्हणून ताका जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सांगता ताका ब्लॅक लिस्टान घाल म्हणून आनी तुमकां डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिता ताका ब्लॅक लिस्ट करची म्हणून तुमी शोकस काडटा ताका ब्लॅक लिस्ट केलें म्हणून कळयतात आनी तूं ताका दुसरे बॅक डोरान ताका आतां सुपरवायझर म्हणून हाडटा थंय मागीर काम तेंच मरे कॉन्ट्रॅक्टर काम तेंच करता सुपरवायझर तेंच करता म्हूण तो म्हणटा आपल्याक 15 लाख रुपया दिवपा जाय म्हणटा तो म्हयन्याक आपल्याला 15 लाख रुपया जाता म्हणटा तो जाल्यार हे 15 लाख तुमची कोणाचे तुमचे कश्टांचे पयशे रे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे मरे जेन्ना एक सादो कॉन्ट्रॅक्टर थंय टेंडर घालता ताका 5,77,5,77,000 म्हयन्याक तो आपल्याला टेंडर कोट करता आनी त्या टेंडरा भितर तो सांगता की आपल्याला डिस्पोजल सुद्दां तूं सगळें इन्क्लूड आसा म्हणून आतां हे सगळें आसून तुमी ताका दिनात आनी आयज ते सलीमाक तुमी 15 लाख रुपया म्हयन्याक पळय दितात ते कोणाले बापायले पयशे रे डायरेक्ट वालिसा विचारता हे कोणाले बापायले पयशे म्हणून तूं ताका सुपरवायझर करून दवरला तुका त्या गद्देर बसयला हे जर तुका आमचे टॅक्स पेयरांचो पयशाचो तुका जाय तसो विलेवाट लावपाक दवरलेलो ना
हे सरकाराची मान्यता आसपाक जाय. ऑडिट रिपोर्ट सांगता हांगा, सेंट्रल ऑडिट सांगता हे तुमगेले जे गार्बेजीचे व्हडली मेगा स्कॅम चलयल्या म्हणून. हांव पंचायत मिनिस्टराक सांगता मातशें जर तुका टायम आसा हेजेर तुगेलो दोळो उक्तो करून पळय हे ऑडिट रिपोर्टाक कितें बरयलेलें आसा तें आनी कितले प्रमाणात घोटाळो जाल्लो आसा तो. आनी दुसरे वाटेन तो सलीम बावळे सांगता की म्हणटा ते आमी वेट गार्बेज म्हणटा तो आमी सालिगांव धाडटात. हांव मोविन गुदिनोक विचारपाक सोदता तसो आमच्या गव्हर्मेंटाक विचारपाक जाता. थंय जो टीपीडी प्लांट घातले, 2 प्लांट घातले, एक टूपीडी घातला आनी एक टीपीडी घातला. सगळे 5 टीपीडी प्लांट आसा. तितूंक इनोवेटिवा वेस्ट एड मॅनेजमेंट म्हणटा पळय न्हू तेका तुमी थंय कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा. तेका कॉन्ट्रॅक्ट दिवन जवळ जवळ 1,60,00,000 रुपये तेका दिले हो ऑडिट रिपोर्ट सांगता. आनी हितूंक हे व्हडले घोटाळो जाला म्हणून ऑडिट रिपोर्ट सांगता. हांव सांगना, हे ऑडिट सांगता. आनी हेका तुमी म्हयन्याच्या कोताक जवळ जवळ ऑन एन एवरेज 6 ते 7 लाख रुपये तेजेर मोडटा मरे. आनी दुसरे वाटेन तोच सलीम तुमगेलो सुपरवायझर सांगता की वेस्ट जी आहा पळय न्हू जी वेट वेस्ट आहा ती सालिगांव धाडटा म्हणून. त्या प्लांटाक कसले जनरेट जाता रे, कितें जनरेट जाता आनी तो प्लांट कितें चलता त्या प्लांटाचे अजून सुद्दां कंप्लिशन सर्टिफिकेट ना. आयज तुमगेले जे पळय हे ऑफिसर बसयल्या कोण मडगांव कोण एजंट बसयला म्हणून आयकला. तो आयज सगळे हँडल करता म्हणून आयकला. डायरेक्टराक मडगांव ऑफिसाक कोण तर एजंट आहा पळय हे सगळे सेटींग करपाक बसयला म्हणून आयकला. म्हणजे हेजो पयसो जगाचो पयसो आमच्या कश्टांचो पयसो टॅक्साचो पयसो आयज तुमी अशें तांकां घालता रे. हो सलीम बागवालाचेर एफआयआर जायना आनी तेजे उपरांत तेणी थंय एटॅक केलो. आमचो एमएलए आशिल्लो, लोकल हातोल वाज आशिल्लो, तुळशीदास थंय गेल्लो आसतना तेका एमएच गाडी गावली थंय जी आख्खो ट्रक भरून येयल्लो आशिल्लो. ते विचारपाक गेलो जाल्यार तेका हो काल हो तो डायरेक्ट पिल्ले सांगता की तो तेणेन विटामीन ए मागपाक गेलो म्हणून. हय तेका कोणें अपॉयंट केल्लो रे थंय. तेका सलीमाक खंय कितें आहा तुमचे ऑफिशियली कितें आहा तें दाखोवची मरे डायरेक्ट पिल्लेन. आनी गिरीश पिल्लेनी सांगचे. गिरीश पिल्ले आयलो मरे थंय दिवसा तेजेर एटॅक करता आसतना थंय तेका तेच सांगतालो मरे तो इसको काट देगा म्हणून. आनी सरकार भुमिका कितें घेता पळयता मरे मुगी रावन पळयता. आनी हेजेर जर रामा काणकोणकर उलयलो जाल्यार तेजेर एफआयआर जाता. हा आनी असले क्रिमिनल एलिमेंटाची तुमी कोणाची वाट पळयता रे. तो तांकां कट करीसर वाट पळयता तुमी. गांवांक घेवन जायत पंचायती घेवन तो घेराव घालून जायत डायरेक्ट धमकी दिता. म्हणजे तुमची पुलीस थंय फुडें आसून सुद्दां तुमी वाट कितली पळयता. गांवची लोकांनी तो कत्तल करतलो आनी तेन्नाच मागीर ताका अरेस्ट करतलो तुमी. अजून तेजेर एफआयआर कित्याक जायना रे. जेन्ना असली मनशाक ब्लॅक लिस्टाक घातलेले मनशाक आयज हो गिरीश पिल्ले आनी हो डेरिक वालीस आनी हे बाकीचे कोण आहा ते पंचायती रुलींग आहा ते घेवन थंय पंचायती काडून दादागिरी चलयता मरे. आनी तेजेर एफआयआर जायना आनी तो डायरेक्ट सांगता आपल्याला 15 लाख रुपये म्हणून. 5,77,000 कॉन्ट्रॅक्ट ताका दिवपाक जाय ताका दिनासतना 15 लाखात चलयता. आनी दुसरो तो इनोवेटिव्ह तुमी ऑन एन एवरेज 7 लाख रुपये दिता मरे. थंय गॅस जनरेट जायना, पावर जनरेट जायना. जुवारीचो सारकेलो कंप्लेंट आसा तेजेर की बाबा तेणें आपल्याला प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय केली म्हणून. एफआयआर करपाक तुमी ठराव घेता थंय जायना. वेर्ना पुलीस स्टेशन तेजे शेकड्यांनी कंप्लेंट आहा मरे. तेका अजून वेर्ना पुलीस स्टेशन अरेस्ट करपाक शकना. आनी आमी आवाज उठयता जाल्यार तुमी अरेस्ट करतात, धमकी दाखयतात. कितले तेंप धमकी दाखयतले तुमी आनी कितले तेंप तुमी रूल करतले. हे जगाक मरे अशी राजी येयले कितले आनी गेले कितले. जग अशेंच फुडें व्हरतले. तुमकां दिसता हे तुमी कपलाक मारून येयले म्हणून राजी म्हणून. तुमची राजाशाही न्हू तुमचो जो देवूच दाखयतलो. तुमकां ज्या दिसा पळय जमनी आपटितलो पळय त्या वेळार तुमचे वांगडा कोण आसपाना. आतां सांगता तुमी पळय इतली पळय हुकुमशाही चलयल्या आनी तुमी इतले पळय मातल्या पळय न्हू हे लोकांच्या पयशांचेर हे तुमचे राज न्हू. हे सगळे जनसामान्य लोकांचे राज. आनी तुमी उपाध्याय दिता मरे आमकां हे सांगता की हे आतां कितें काल पळय शिवाजी महाराज हें जालें. शिवाजी महाराज अशें राज्य करतालो. शिवाजी महाराज न्याय दिवपाचें काम करतालो. अशी हुकुमशाही करपाक पळयना आयलो. पुलिसां हुजीर आयज जर थंय येवन एकटो गुंडा कितें करता शिवाजी महाराज तेजेर एक्शन घेतालो. ताका इमिजिएटली पयलीं बंदखणी उडयतालो शिवाजी महाराज. असली हुकुमशाही चलोवपाक दिना आयलो. तो न्याय दिवपाक आयलो आनी तुमी तेजी सांगता की आमचें राज्य आतां शिवाजी महाराजा सारकें चलता म्हणून. तुमकां हें सांगपाक लज दिसपाक जाय मरे. आयज तुमचे पंचायतीचे जर वेगवेगळे पंचायतीन आयज पंच मेंबर कंप्लेंट दिता मरे तेजेर तुमकां एक्शन घेवपाक जायना मरे. आतां पळय हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा सांकवाळ पंचायती ऑडिटाचेर एसपीक दिल्या. एसपीक दिले आख्या इतले हे कमीत कमी 500 पेजीचे डॉक्युमेंट आसा विथ प्रूफ आसा. सांकवाळ पंचायतीचे हे सगळे डायरेक्ट पिल्ले पोतान ऑली वालीस झेलर डिसोजा हेंचे सगळ्यांचे विथ पुरावे सकट दिल्ले आसा. अजून तेजेर एफआयआर रजिस्टर जायना.
हें दिल्लें आसा वेर्ना पुलीस स्टेशनार, हें दिल्लें आसा एंटी करप्शन ब्रांचा, हें दिल्लें विजिलन्स डिपार्टमेंटान दिल्लें आसा, कोणा दिलासन दवरलेलें आसा. इतली कंप्लेंट दिवन जर FIR जायना आनी तुमी जेणे हें घेता सुमोटो घेता हेजेर घ्या मरे, हेजेर हे सगळे भितर पडटा मरे. इतली डॉक्युमेंट दिल्ले आसतना तुमचे तेंचेर FIR रजिस्टर जायना. मागीर आमी खाली कोर्टा कडेन न्याय मागपाचे आनी हे मनशां तुमी बसोवन आयज थंय राज चलयतात. कितले तेंप राज चलयतले तुमी आनी हेजे फुडें लोक येवपाना रे. तुमी लायफ टायम आनी तुमी म्हणजे तुमकां आनी मरण ना तुमकां. तुमची मरणच आसपाना मरे. हे भशेन तुमी आयज वागता मरे जगा कडेन. अरे व्हडले व्हडले मनीस येवन गेले आयज राज चलोवन गेले. आयज सद्दाम हुसेन सारकेली परिस्थिती आयज कितें जाली ती पळयात. आनी हीच परिस्थिती तुमचेर जावपाक येवपाक जायना. तुमी लोकांक न्याय दियात नाल्यार आयज नाल्यार फाल्यां देव तुमकां तीच दिवपाक फाटीं फुटी पळोवपाना.